सत्यवत्ये नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तुम्हारे शरण लोए तारा वंश पूर्ण होए। कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन बासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोर ये अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयन हरि बो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये निवेदन तरो साखीर अनुगत करो सेवा अधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दिन कृष्ण दास कोय यही जिना मोरा होए। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जिन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाव्यो यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ज्ञानिकानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे जय वृंदे देवे। जय तुलसी महारानी की जय। जय वृंदावन महारानी की जय। हरे कृष्ण।
गौरांगेर मधुर लीला यार कन्ने प्रवेश हृदय निर्मल गौरांगेर मधुर लीला यार कन्ने प्रवेश पदा यार धन गौरंगे यार धन संपद से जने भक्ति रस गौरांगेर मधुर लीला यार कन्ने प्रवेश गौरांगेर मधुर लीला यार कन्ने प्रवेश गौरांगेर मधुर लीला यार कन्ने प्रवेश हृदय निर्मल गौरांगेर दुति पदा यार धन संपद जने भक्ति गौरांगेर बोलाए और हाय प्रेम जे गौरांगेर नाम लाए। हरे कृष्णा। आज आमका चॅप्टर 18 रिसाइट करू का 4 माताजी येत सची स्वाती माताजी, श्यामला माताजी, संध्या माताजी आणि राजेश्वरी माताजी. स्वाती माताजी ओव्हर टू यू, तुम्ही स्टार्ट करेत. जय माताजी। हरे कृष्ण। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणुमे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतन्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागः फलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृथा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मित्रं मिश्रं च
त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्या त्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते यः तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्चनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। हरे कृष्ण। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावात् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो अनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुख राजसंस्कृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तमः तपः शौचं क्षान्ति प्रार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्य तेजो धृतिः वृद्धाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिः प्रभूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लङ्घ्वाशी यत वाक्काय मानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पः कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रमश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यन्ति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुमेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्वशोऽपि तत्। हरे कृष्णा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेषु न अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमर्शयेतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयां शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिं मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः
इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अश्रुषुवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेश अभिधास्यति भक्तिं मयि परा कृत्वा मामेव येष्यत् असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुविः अद्येषते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टसामिति मे मति श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभालोक प्राप्नुयात् पुण्यं कर्मणाम् कच्चिदे श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनस्तष्टे धनञ्जय न अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्प्रतिलब्धा तत्प्रसादम् मयाच्युतः स्मितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः संवादमिमम् अश्रवशम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संसृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा. उपस्थित आशिल्ल्या सकळ बांधवांका नमस्कार आणि हार्दिक स्वागत आहे सेशनाक. आज रिसायटेशन केले श्रीमती स्वाती कामत, श्रीमती राजेश्वरी राव, श्रीमती संध्या ईश्वर, श्रीमती श्यामला कामत हांका धन्यवाद. हे भगवद्गीता इन 20 डेजाचे आज आम्ही लास्ट अध्यायाचे लास्ट सेशन पळोवच्या वत्यासाची. इतले दिवस आमका सहयोग आणि प्रोत्साहन दिले तुमको टू लोकांक हृदयपूर्वक जाणून धन्यवाद. गीता महात्म्याचे 6th श्लोका अशी असा: सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतम मृतम महात. ह्या श्लोकान तू पुऱ्या उपनिषदचा गाया खोलसिला आणि कृष्ण दूध काढते असा आणि अर्जुन ह्या गायचे वासरू म्हणून सांगला आणि जो ज्ञानी आणि भक्त असाची त्यांनी हे भगवद्गीताचे अमृत आस्वादन करते असाची. सो आम्ही काली 18व्या अध्यायाचे पहिलेचे 50 श्लोक बघे ऐकले. आमका काली इस ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभूजीनं सांगले की मला कशी फर्स्ट 18 चॅप्टर कन्क्लुजन स्टार्ट जाता. अर्जुनाला प्रश्न तुला की त्याग, अर्जुन विचारत की त्याग आणि संन्यास ते उद्देश कसं म्हणून विचारता कृष्णाला की. सो भगवान श्री कृष्ण कडे कर्म आणि त्यागाचे फलत्याग कन चिंत करून करणं त्या त्याग जाता आणि भौतिक जगताचे वटू मटेरियल डिझायर करचे कोण सोडता त्या संन्यास जाता म्हणून सांगता. तशीच कडेर मुखार आम्ही यज्ञ दान आणि तपस्या पालन करका आमगेले शुद्धीकरणा खातीर म्हण ऐकले. तशीच सात्विक गुण, रजोगुण आणि तमोगुण आम्ही कशी ताजी तुलन कशी वैरेवित म्हणून बघे ऐकले. आणि कडे लास्ट आका आम्ही वर्णाश्रमाचे 4 वर्ण कसे असाचे आणि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हांगेल क्वालिटीज कशी उरता म्हणून बघे आम्ही ऐकले. सो आज आम्ही 18व्या अध्यायाचे सेकंड पार्ट पळोवच्या होते असाची, मला 51 to 78 श्लोकास पळोवच्या होते असाची. आमका हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभूजी कालची तुलन कंटिन्युएशन करताची. द परफेक्शन ऑफ हा जे टॉपिक नाव काल आम्ही ऐकल प्रकार परफेक्शन ऑफ रिनन्सिएशन मोक्ष संन्यास योग. सो उत्तम नरसिंह प्रभूजीले एक सान इंट्रोडक्शन दिवका म्हळ्यार हांनी मूलतः कुंदापूर तालुकाच्या अनेक क्षेत्रातून आणि मणिपाल फार्मसींतू स्टडी करून मणिपाल हॉस्पिटल बेंगळूरांतू थोडे काळ काम केले. 1999 तुल्यान हांनी ओमान अंतू कौल हॉस्पिटल अंतू काम करते असाची. 2005 अंतू हांका परमपूज्य जयपताका स्वामी महाराजान तुल्यान दीक्षे मेळ्ळे. हांगेल धर्मपत्नी हरग्रेस प्रसन्न गोपिका माताजी आणि हांग 2 चेल्या चरणू असाची, चैतन्य आणि अभय चरण. हांनी आमका रेग्युलर श्रीमद भागवतमाचे प्रचार करताची आणि भागवत पुराण कोंकणीद्वारे हांनी स्पीकर जावन येताची. तुमका स्वागत असा प्रभूजी. प्रभूजी का हरे कृष्ण महामंत्र एक पटी सांगून आम्ही स्वागत करूया. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तुमचं स्वागत आहे प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी. ऑडिओ क्लिअर अस ना? होय प्रभूजी, क्लिअर अस. थँक्यू. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यमीश्वरम्. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. सर्वप्रथम उपस्थित असेल सर्व भक्ताला चरणाक मी गेल्या सादर प्रणाम करता. तुम्ही थोडा आशीर्वाद करा. आज आम्ही 20 दिवसाच्या भगवद्गीतेचे श्रवण उत्सवाच्या लास्ट दिवसाक आम्ही आयेल आसा. ती भगवद्गीता
प्रभुपादानं सांगेल असं खंयचे साधारण बुकावर न्ही तसं म्हळ्यार आमी पळयता ती कितले की बुक जन घेता ती ताजे प्रकार ताका व्हॅल्यू आसना ಸ್ವಲ್ಪ दिवस चलता ते खंय वता कसं समजत म्हूण सांगूं जायना उदाहरण म्हळ्यार कालचे एक न्यूज पेपर पळयात तुमी ते कालचे न्यूज पेपर हाजी व्हॅल्यू ना ते कोणे हुंकना ते कडे कसं की बज्जी बोंड बांदूचे यूज करचे पुरो न्ही जाल्यार वाजूचे म्हणून यूज करताले भारी उणे बट हेंच आमगेली भगवद्गीता पळय कितले की लक्ष वर्ष फुडें कृष्णान सांगलेलें आतां पास अर्जुना मुखांतर आमकां मेळटा आसत आनी लक्ष वर्ष गेल्या वरकेची भगवद्गीता म्हणचे आसता कशें जालें म्हळ्यार हें एक मॅनवल अशें मनुकुलाक मार्गदर्शन करचें एक मॅनवल आमी आमकां देवाल कृपेर इतले चेंद मनुष्य देह मेळ्ळे नंतर आमी ते कशी सम वाटेर यूज करून हें जीवन सार्थक जावपाक जालें हें जीवन अंत्याक देवाले आध्यात्मिक लोक अवस्का जालें आमी कशी चोलका म्हणचे हें भगवद्गीते मुखांतर अर्जुना मुखांतर आमकां मेळटा आसत सो आमी पुरा आभार प्रदान करूं ऑर्गनायझरान इतले पुरा कश्ट करून आमकां भगवद्गीते घरा बशील कडेन आयकूत तशी वेवस्था करून दिलेली आसता सो तांकां अभिनंदन धन्यवाद तशी कालचे 18 अध्याय आमी आयकून येता आशिल्ले सो फर्स्ट आमी आयकले कशें म्हळ्यार आमी काम करतना कशें डिटॅच जावन काम केलें वय जाल्यार ताका ट्रू रिनउन्सिएशन म्हणटात त्यात नंतर आमी आयकून आयले नॉन डुअरशीप मेंटॅलिटी कर्ण जाल्यार कर्ण जाता ताका सांगिल्लें आसत एक मनुष्य म्हणून जन्म आयले नंतर तागेल्या पूर्व जन्माच्या कर्मा अनुसार ताका एक कर्म म्हणून मेळटा ते आमी करपाक चिंची तातूंत कितलेच वायट आसूं दोश आसूं म्हळ्यार प्रत्येक कर्मान दोश आसूं नासता बट ते कर्म आमी करपाक चिंची म्हणून सांगलेलें ताज नंतर 22 श्लोकांत आमकां हे 3 गुण भौतिक प्रपंचाच्या 3 गुणां बद्दल वापास डिटेल जावन आमकां एक्सप्लेन करून सांगलेलें आसा कितलें सूक्ष्म जावन सांगलेलें आसा म्हळ्यार आमकां कशी बंधनांत घालता पळय म्हूण दाखोवचें आमी करचे कर्म प्रत्येक कडेन आमी भारी केअरफूल जावन आसता नाही जाल्यार आमी हे बंधनांत शिरकून पडटात ताकाच आमी कृष्ण भावनात्मक ओट्टू आमी आमगेले कर्म करूं का म्हणून तद नंतर आमी आमगेले प्रिस्क्रायब ड्युटी कसो आस ताजे प्रकार आमी चोवन घेवन गेले वय जाल्यार ते आमकां प्युरिफिकेशन जाता तद नंतर आमकां देवाले पूर्ण पुरुषोत्तमाले तागेले ज्ञान मेळटा ताका आमी कशी आमगेले शुद्ध भक्तीन आमी मुखार सून गेले वय जाल्यार आमकां ते देवाक आमी ह्याच जन्मांत तो आमकां मेळटा हे ताण दिल्ले हाजे प्रकार आमी चोवन गेले जाल्यार आमगेलें जीवन सार्थक जाता म्हणजे आमी आयकून येता आशिल्ले कडेन आमी लास्टाक कशें आयकलें म्हळ्यार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तांणी खंयचे क्वॉलिटी तांगेले आसत तांणी खंयचे धर्मा रित्या न्यायले की त्या धर्मा प्रकार तांणी तांगेले सेव करता म्हूण गेले सो वापस अर्जुनाला प्रश्न एक वचा आमी अर्जुनानं सांगिल्लें आसत त्याग म्हळ्यार कसं न्हय संन्यास म्हळ्यार कसं ना एक विशय भगवद्गीतेन तूं एक भारी चंद करून वर्णन करून सांगला निज जावन त्याग म्हळ्यार आमकां करचें कसं न्हय ना कसं जालें म्हळ्यार आमगेलें शास्त्र सांगता केन्ना आमगेलें म्हूण कसं न्हय ना जाल्यार आमी त्याग करचें कसं नासत प्रत्येक देवालयांची भौतिक प्रपंचांत आसो आध्यात्मिक प्रपंचांत आसो प्रत्येक ते पूर्ण पुरुषोत्तम आले कसं की एक कारणान तूं आमगेले स्वल्प टायम आसचें पुरो ताका उदाहरण आमी केन्ना आयकता ती बँकाचे कॅशर
तागेला बसील त्या वेळाक कितले जन डिपॉझिट करून ದುಡ್ಡು दिता ताका कितले जन लोन ಆಗ್ತಾ ವಾಪಸ್ दिता ताणे ದುಡ್ಡು ಆಯ್ಲ್ ಕೂಡಲೇ कितले ಖುಷಿಯಪ್ಪ इतलं डिपॉझिट जालें म्हणून हें करचें आसलें तेंचे कोणाक लोन दिवका जाल्यार ದುಡ್ಡು दिता ताण रोडू जाता अयो ದುಡ್ಡು वताच म्हणून कसले संबंध ना ते हाचे प्रकार आमगेलें जीवन चांग जाता वायट जाता आमकां कसले संबंध ना ते हें भौतीक प्रपंचाचे स्वभाव तशी हाजे घोस्कर शास्त्र कसं सांगता म्हळ्यार आमकां मिनिमम नॉलेज आसता कसं नाही म्हळ्यार आमी पुरो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड म्हणून सांगतात आमी देवाले पूर्ण पुरुषोत्तम आलेख विभिन्न अंश केन्ना आमी विभिन्न अंश जावन आसता की ते आमी करचे कर्माचे फळ अनुभवसूचे कोणाक हक्क आसचे म्हळ्यार पूर्ण जालो नासले कोण तो पूर्ण पुरुषोत्तम ताजे नंतर आमकां बट आमी कसन करता ती हें मिगेलें हें हांव कश्ट पळोवन घेतिल्लें हें म्हाका जावका हांव एन्जॉय करता म्हणून केन्ना आमी कृष्णाक सोड एन्जॉय करूं वता की त्या वेळाक आमी कर्म बंधनान चिकून पडटा केन्ना आमी लेखता की आमी देवाल एक अंश आमी देवाल संतुश्टी घोस्कर आमी आमगेलें कर्म करता ताजी फळ कसं नासलें तें फस्ट ताक वचका म्हणून अशी आलोचना कोर न्हू कोण तांगेलें कर्म करता की तेंचे निदध्यान त्याग म्हणून सांगता आनी ताजे नंतर आमी प्रत्येक देवाले संतुश्टी घोस्कर आमी करता तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे म्हणून आमी सुमार वेळा आयकून आयला आसा पूर्ण पुरुषोत्तम संतुष्ट जालो म्हळ्यार प्रत्येक देवी देवता 33 crores देवतास आनी प्रत्येक जीवी संतुष्ट जाता म्हणून सांगिल्लें आसा हाजे घोस्कर आमगेलें एक लक्ष आसता म्हळ्यार त्या पूर्ण पुरुषोत्तमाक संतुष्ट करचे आमी आमगेलें कर्म केल्ले निमित्त कसन जाता म्हळ्यार आमकां देवाल ते विशेष कृप आमकां मेळटा मुखार वयर पळया कितले चंद चंद श्लोक आयले आसा सो तशी मुखारचो न्हू आमी हांगा वता आसा ती तशी म्हळ्यार हाजे फुडें श्लोकांत तूं सांगिल्लें आसा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ती लभते पराम तो आमी आमगेले सर्वीस म्हणजे कसं आसा सेव म्हणजे कसं आसा खंयचे भावनेर आमी करता म्हणून सांगता त्या खंयचे भावनेर आमी केल्ल्यार आमकां ते पूर्ण पुरुषोत्तमाक कृप मेळटा म्हणून 54th श्लोकांत ते सांगिल्लें आसा आमी आध्यात्मिक बेसान तो आसता केन्नाच आनी ते पूर्ण पुरुषोत्तमाले संतुश्टी घोस्कर आमी कार्य करता गेल्यार तो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रसन्न जाता आनी आमी वरके प्रसन्न जाता आयच्या दिवसांतूं आमी कलियुगांतूं पुरो आसून पुरो नाशी एक सुख शांती म्हणची ना कशें जालें म्हळ्यार आमी देवाक सोण देवान आमकां पुरो इतलें दिलां बट त्याच देवाक आमी सोण आमी एन्जॉय करचे प्रयत्न करता आसात ताकाच ते पाप म्हणून सांगतात ताका उदाहरण कशें दिता म्हळ्यार आमी एक रायाले तो काम करता आसात नाजाल्यार व्हडले मनशाले काम करता आसात ते व्हडले मनशाक व्हडले तागेलें हें आसा कसं म्हणटा ती फार्म हावस की नाजाल्यार सुमार रूख पुरो आसा ते आंबे रूख पणसा रूख पुरो सो केन्ना ते आंबे रुखांतूं आंबे सिजनांत लायक आंबो मेळटा नाजाल्यार पणसा सिजनांत पणस मेळटा ते फस्ट येवचे पणस फस्ट येवचे आंबो आमी कोणा दिवका पळय की न्ही ते राय कोण ते कोण आमगेले बॉस आसा की ताका दिवका की ना आमी ताका दिनशे आमी घाल्यार कसं जाता आमकां तो कसोय करूंक साध्य आसा बट आमी कितले स्वार्थ जावन आसा पळया देवान पुरो सृश्टी कोर न्हू आमी देवाक दवर खावचें आमकां आसक्ती ना
देवाला उडग सुरके जायना सकाळच्या आम्ही ह्या कर्म बंधनात पडतात. एक साधारण रायाक आम्ही दिन अशी खाल्ले आमकां कितलं पनिशमेंट मेळटा, बट तो पूर्ण पुरुषोत्तम तिनी लोकाचे हा पुरुषोत्तम तो पुरा त्राण सृष्टी केलेले ताका एक दिन अशी आम्ही खाल्ले रे, तितले जाले वरके तो आमकां माफ करता, तितले जाले वरके तो आमकां आमगेले अनुग्रह करता. आज नाही फाल्ले या उद्धार जातालो आता कितले जाता तितले सहाय करता म्हणून तो आलोचन करतास. शास्त्रांत तूं हांगा पासून सांगितलं असं म्हळ्यार ह्या भौतिक प्रपंचात आम्ही केन्ना कष्ट पडता आसता ती. आता आमगेले दोळे आमगेले चेडूं कष्ट पडता ते, आमगे ल्हान अम्मा कष्ट पडता ते, आमगेले बंधू बांधव समाजात कितले जण कष्ट पडता ते. आमकां आमगेले कितले क्लोज आशिल्ले मनशाक तांगेले बगे आमकां कितलो खनिकर आस ताजेकिंत चड देवाक आसा म्हणटात. कळ्ळें म्हळ्यार देव पुराजना देवाले चेडूं ताका देवाक की अशी खंय कसं लेखांनी पुरा हे भौतिक प्रपंचांतून कष्ट पडता आसा जन्म जालको जन्म जन्म जालको जन्म हांकां कशी उद्धार करता हांव म्हण तो आलोचन करतास, तो व्यवस्थ करतास. ताका सांगिल्लें आसना आमी एक हेज्जे मुखार दवरले दी तो 10 हेज्जे मुखार ते आमकां सहाय करूं. बट आयच्या कलियुगांतून आमी 10 हेज्जे मागशी धांवता आसत यो देव वे नाका पा भक्ती वे यो नाकाचे नाका पा ते पुरा आत्त करचें न्ही, ते पुरा मंतार जालें त्या वेळार करचें म्हणून. बट एक उडगास दवर घेया आज दुखून आमगे शास्त्र सांगता सन्न चरडपणा दुखून आमकां ते शिकोवका म्हणून. सन्न चरडपण वरके न्ही केन्ना ते चरड आवसुले गर्भांत असतात त्या वेळार दुखून ताका ज्ञान दिवका म्हणटा. ते कस्सने दायन जाल्या वरकेची तुमी केन्ना दुखून हांत आसक्ती घेता की तेन्ना दुखून तुमी सिरियस जावन ते कोरनेन व्हेल्ले वयतले रे. आमी मंतार जाले त्या वेळार आमकां कान आयकना, दोळ दिसना, बसचें जायना, उठोवचें जायना, तो आमकां सहाय करता खंय. आमकां कशी ह्या जन्मा अंत्याक मोक्ष दिवचेक तो आमकां सहाय करता. ताजे घुसकार आमी केन्ना गट्टी आसता की त्या वेळार देवाला सेव करता. ते निजे जावन आमगेले सेव म्हूण करता. केन्ना आमी विभिन्न अंश जावन आसता ती ताजे प्रकार आमी ते सेव करून वचता. तो हांगा भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात विशते तद अनंतरम. छंदस पळय हे श्लोक. तुमकां देवाक पूर्ण पुरुषोत्तमाक अर्थ कोर घेवका जाले रे खाली भक्ती मात्र. हांव व्हडलो इंजिनियर हांव अर्थ कोण घेवता पा म्हाका अशें नॉलेज कोणाक वचोस म्हगेले डबल डिग्री आस हांव PhD केल्लें आस हांव तें केल्लें आस. देवान सांगिल्लें ना. देवान कसं म्हणला भक्त्या माम अभिजानाति. कोणाले भक्ती आसा की कोण भक्ती करता की खंयची भक्ती अव्यभिचारेण भक्ती. कंडिशन घालून करची भक्ती न्ही. हांव हें करता म्हाका तें मेळका त्या भक्ती म्हणात त्या व्यवहार म्हणटा ते देवा वट्ट व्यवहार करतात ते आमकां. आमी आमगेल्या आनमा वट्ट व्यवहार केला ताका अर्थ आसो कसो ना कोणी. ताचे प्रकार देवाक आमी अव्यभिचारण व्यक्त करता. तशें केल्ले निमित्त मात्र आमी त्या पूर्ण पुरुषोत्तमाक अर्थ करून घेवचे जाता. आणि त्यानंतर पण सांगला ततो माम तत्वतो ज्ञात विशते तद अनंतरम. त्या पूर्ण प्रज्ञेंतू आम्ही त्या केन्ना भक्ती करता की त्या वेळाक आमी तागेले ज्ञान कसं नसत परम सत्य कसं नसत तत्व तो ॲज इट इज म्हणून आशिल्ले प्रकार आमी ताका अर्थ कोर घेवन आमी त्या देवाल घर कसं नस पळय आध्यात्मिक लोक वैकुंठ म्हणटा ती थंय वच्चेक आमी लायक जाता ती म्हणटात. त्यावर काय वापास गुरुल कृप जावता आमकां. आमी पुराजन परीक्षेक तयारी करता ती बट आमकां गोतना आमी आमकां कितले मार्क मेळटा म्हण आमकां गोतना. वय की न्ही. कोणाक गोत आसता की कितले रँक स्टुडंट आसता गोत आसता ताका 100 मेळटा.
आम्ही आमगेले प्रयत्न मात्र करचो. कितले काही जनाक 30 मार्क मेळटा, 35 पास मार्क. नाही तो गुरु बळे थाके ग्रेस मार्क दिवन पास करूया म्हणून तागेले कृपेन पास करता. तशींची आम्ही भगवत धाम अवस्था जाल्यार गुरु कृप आमकां जावपाची. बट हांगा सांगेल कसं नाही, भक्ती कोण भक्ती करता की कोण देवाल भक्त ना की तांकां कोण साथ दिना. हाजे घुसकर आम्ही एक परिशुद्ध भक्त आल्या मार्गदर्शनांत भक्ती सेवे करता म्हणून सांगतात. हांवें एकलोच भगवत गीता घेवन हांव वाजिता म्हाका पुरो अर्थ जाता म्हणून सांगले रे, तसं नाही प्रयोजन ना. आम्ही भक्ताल संघांत येवन भगवत गीते अर्थ करून घेवचे प्रयत्न करता. कृष्णान भगवत गीतेन सांगला 7 अध्यायाच्या 25th श्लोकांत, नाहम प्रकाश सर्वस्य, हा पुराजना येद्राक मिगेल दर्शन दिना. कोण कोण पुरा म्हाका गोत्तस हांव बुद्धवंतू तशी पुरा लेखता पड्या, तांकां पुरा दर्शन दिना, तांकां पुरा अर्थ करत तशी सोडना तो. कोण शुद्ध भक्ती करता की तांकां आनीक भक्ती मुखार वता तशी सहाय करता. सो हे ऐहिक कल्मशाचे सोंग कसं नस पळय, हे ऐहिक प्रपंचांत अशें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पुरा उणी जातच का. कशी उणी जाता म्हळ्यार कितलो आमी आमगेले इंद्रिय घेवन देवाले संतुश्टी घुसकर आमी सेव करता आसता की त्या वेळाक आमगेले हृदय म्हणजे शुद्ध जाता वता. आमकां आनीक आस चडता, आसक्ता आनीक येता, आमकां आनीक चड सेव करता, आमकां आनीक चड करता. आमी मुक्ती म्हळ्यार चडती जनाक वतना कसन म्हणून. चडती जन मुक्ती म्हळ्यार लेखचे म्हळ्यार हे बंधना दुखून भायर वचचें. एक्चुअली शास्त्रांत कसं सांगता ती म्हळ्यार निजदावन मुक्ती म्हळ्यार आमी खाली देवाल सेव करची मात. आतां आमकां मोक्ष मेळ्ळो म्हळ्यार वरकेची आमी आध्यात्मिक लोक वचून ते खाली देवाल सेव मात्र करचें आनी कसं ना तें. ताकाच आमी आत्ताची ह्या जन्मांत आसुनूची बद्धात्म जावन आसुनूची हें पुरो देवाला आध्यात्मिक ज्ञान घेवन ताचे प्रकार सेव करता गेल्यार आमी मुक्तात्म दावेत म्हणून आमकां सांगतात. मुखावेल्या श्लोकांत कशी आमी आमगेले कर्म कृष्णाल घोस्कर करता म्हणून. सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपश्रयः मत्प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतां पदम अव्ययम. ताका सांगतास परिशुद्ध भक्त कोण आसा तागेले प्रत्येक कसने व्यापार असो कसने कोण नासल्यावर त्याची सदळची कृष्णाल रक्षण येता आसता. कसल्याक म्हळ्यार मिगेल करप म्हणजे ताका तागेले शाश्वत जावन आसता. आनी ताजे नंतर आध्यात्मिक लोकांक ताका प्रवेश मेळटा. देवान सांगचें, देवाल वर्डीक तें कसने कर्म करतो बट परिशुद्ध भक्त जावन आसता. त्या कॉन्शियसनेस दवरलेलें आसता. तांतू संशय ना म्हणून शाश्वतम पदम अव्ययम. शाश्वत जावन आशिल्ले त्या आध्यात्मिक लोकांक तो वचून पावता. मुखावेल्या श्लोकांत कसं सांगता ती, चेतस सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव. आमी आमगेले कर्म कृष्णा घोस्कर केल्या कसं नाही दत्ता म्हणजे हांगा पुरो उदाहरण दिता असो. सो हांगा चेतस सर्व कर्माणि म्हळ्यार आमी करचो प्रत्येक कर्म आमी करचे प्रत्येक कर्म देवा वयरी आमी भार घालून देवाल संतुश्टी घोस्कर केल्यार अपास कृष्ण सांगता असो तो मिगेल रक्षण येता आसता. आनी तो फुल्ल कॉन्शियस कंप्लीट कॉन्शियस जाता आसता.
बट हांगा वर एक पळया ह्या 2 श्लोकांत आमकां भारी एक शिकते मेळटा. कसं लेका म्हळ्यार आमी केन्नाची पळयता ती देवाल व्हडले भक्ताल नांव दासा म्हूण आसता. पुरंदर दास, कबीर दास, कनकदास, कसं लेखांनी दास म्हूण दवन घेतात. कसं म्हळ्यार तांगेल कॉन्शियस हांव आय एम द सर्वंट ऑफ द लॉर्ड. आमकां एक दीक्ष जाले पळय दासा म्हूण दवरतात, दासा दासी म्हूण. कसं लेका म्हळ्यार आमी एक सर्वंट ऑफ द गुरु, सर्वंट ऑफ द लॉर्ड म्हणून आमी तांगेले सेवक. आमी निजे जावन सेवक जावन आसावे. आमी कृष्णाले सेवक म्हूण आशिल्ले वय जाल्यार आमी संपूर्ण जावन पूर्ण पुरुषोत्तम आल्या आदेश प्रकार आमी कार्य. तो कसं सांगता ती केन्ना आमी लागता ते आमी दास म्हणून आमी संपूर्ण जावन पूर्ण पुरुषोत्तम आल्या आदेशा प्रकारच आमी कार्य करता. त्या सेवकाक केन्नाची वैयक्तीक जावन स्वातंत्र्य आसना. ताका देवाले गुरुले आज्ञे प्रकार तो सेव करता वचता. ताजे निमित्त ताका खंयचेय नमुने बाद आसना, ताका खंयचेय नमुने कर्म बंधन म्हणजे आसना. तो सदांच देवाल रक्षण येता आसता म्हणून सांगतात. तो आमी कर्म खंयचे कॉन्शियस करता म्हणून सांग पुरा दिसता असं पळया. तो आमी कर्म कृष्णाले संतुष्टी घोषकर केले आमकां कसं मेळटा. चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत्त्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि. तो कृष्ण सांगता असं तू मिगेल प्रज्ञे प्रकार तू तुगेल कार्य करता गेले तू खंयचेय नमुने प्रॉब्लेम्स येना, ऑब्स्टेकल्स म्हणजे आसा. तू हांव सांगील आयकनाशी तू तुगेलें काम करता गेले रे अहंकारान तू ह्याच भौतिक प्रपंचान तू कर्म बंधनान तू बुड्डून वता. सो ताकाची आमकां हें आध्यात्मिक ज्ञान परम सत्य खंयचें म्हणून आमकां खबर आसता. जनाक तें ज्ञान ना ताजे घुसकर तांणी कसं लेखता ती हेंच हांव देह हांव कितलें एन्जॉय करूं जाता तितलें करता. हांगा कसं रुल्स रेग्युलेशन्स ना. कर्म जाल्यार कोण पळयता. आमगेलें मन आनी कसं येता ताजे प्रकार हांव करीत. म्हाका देवान इंडिपेंडन्स म्हूण दिलेलो आसा अशें पुरा तो आलोचन करता. बट कृष्णाले रुल्स म्हळ्यार रुल्सच आमकां ते फॉलो करपाचीच. आमकां हें बंधना दुखून भायर येवका जाल्यार आमी ते खंयचेय कारणाक फॉलो करनाशे गेल्यार आमी लेखचे पुरो कोणें पळयनात म्हणून आमगेले हृदयांत बसून तो पळयतस. आमी खंयची कॉन्शियस जाली आमी आमगेलें कर्म करता आसा ती खंयचे आमी ताण सांगिल्ले प्रकार चल्ले तो भितर दुखून आमकां मार्गदर्शन करता. आमी तागेले संतुश्टी घोषकर हे देह घेवन आमी कितले सेव करता ती तो भितर संतुश्ट जावन तो आमकां मार्गदर्शन करता. आमी कर्म खंयची भावनेर करता तो आमी कर्म केले निमित्त आमकां कशी लाभ मेळटा. कर्म ताण सांगिल्ले प्रकार कर जाल्यार कसं दत्ता म्हणजे तो मुखार श्लोकान तू सांगतास तो तुमगेल आदेशा प्रकार कर्म कर्ण जाल्यार तू वायट वाटेर वता. कसं जाल्यार म्हळ्यार तुगेलो धर्म कसो एक क्षत्रिय तुका युद्ध करपाचीच. बट केन्ना हांव आदेश करून तूं युद्ध कर जाल्यार जाल्यार तुगेल्या तो अर्जुनाक सांगता. ताकाची क्षत्रिय जावन आशिल्ल्यान तांगेलो धर्म कसो म्हळ्यार युद्ध करपाची. तेवेंची हें जावचें धर्म युद्ध. आतां ब्राह्मणाक पुरो मिलिटरींत घेना ती कसो जाल्यार म्हळ्यार तांकां एक एरो मारी म्हळ्यार तांणी आलोचन करता की हांव मारलो वयता फाल्यां कसो जाता तो कसो करता तो चड आलोचन करता. बट क्षत्रिय तशें न्हय. तागेलो धर्म येद्रा कोणें आसो
ह्या वरती आलोचन करता असेल नव्हे युद्धभूमी वसून तो हेर आपण हांव तांकां म्हटल्यार कसान दत्ता अशी कसान दत्ता म्हणून बट हांगा कृष्णानंद स्ट्रिक्ट जावन सांगिल्लें आसा तूं युद्ध कोर का मिगेल आदेशा प्रकार गुरुले कृष्णाले आदेश कसन आसा ते आमी फॉलो करता ते करनाशी आमी कसनय कर्म केले रे ते आमकां कर्म बंधनांत घालता ताका मुखार श्लोकांत तूं सांगतास तूं हे मोहा भितर शिरकून पडला आसा ताजे घुसकर तूं तुगेलें कार्य करचें रेडी जातना तूं तुका मोह कसो न्हय येद्राक तुगेलो गुरू आसा तुगेलो आज्य आसा तो आसा हे आसा हांव कशें कोरयत बट आज न्हय तूं फाल्यां तुगेलो कर्म कसो न्हय क्षत्रिय तूं युद्ध कोरका चीची तुगेलो धर्म क्षत्रिय युद्ध कोरका चीची बट हांव आत्ता आदेश करतास मिगेलो आदेश पालन कोरका जाल्यार तूं युद्ध करी तशी मुखार श्लोकांत तूं सांगता आसा ती कृष्ण परमात्मा आमकां तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो प्रत्येकल्या हृदयांत पयसून तो पळयता आसा तो प्रत्येक ऑब्जर्व करता आसा आमी खंयचे हातूंत काम करता आसा ती म्हणून आमी आमगेलो इंटेलिजन्स यूज करता की देवान दिलेलो इंटेलिजन्स यूज करता आमी बुद्धवंत म्हूण लेखले रे ते आमगेले अवनतीक आमी कारण करून घेता आसा तशी जावचें साध्य जायना तें कसो जाल्यार कर म्हळ्यार रे आमी एक वेळा देवालें नामस्मरण केल्लें रे एक वेळा देवाले भक्त जाले शुद्ध भक्त जाले सेव केल्ले रे देव आमकां सोडना आमी फुडल्या जन्मांत उरके सकी एक कृष्णाल भक्ती करून आसा कंप्लीट करूं जाय न्ही ताजे घुसकर ह्या जन्मांत तो पास देवान आमकां वेवस्थ करून दिलेलो आसा ह्या जन्मांत कोणी तूं तुगेलें तें गोल म्हणजे कसो आसा पळय ते रीच धा ताका मुखार श्लोकांत तूं कृष्ण सीद सांगता आसा डिसिजन तुगेलें म्हणून तुका कसन डिसिजन घेवका म्हण पळय तूं घे इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्चैत्य अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु आता कृष्ण इतलें पुरो सांगले नंतर ಸ್ವಲ್ಪ तो हाका परीक्षा करूया म्हण सांगता आसता तुका हांवें कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज हांव तुका दिलेलो आसा प्रत्येक हांव ते विवर्ध हांव तुका सांगलेलो आसा हें तूं अर्थ करून घे आनी ताजे नंतर तुका कसन करता पळय तूं कर म्हूण सांगता म्हळ्यार हांगा अर्थ कशें म्हळ्यार रे देवान आमकां फ्री वील दिल्लो आसा वय बट देवान सेम टायमान आमकां वेवस्थ करून दिल्ली वरके आसा हे जन्म आमकां आमगेले गोल रीच जावका म्हूण आसले रे देव आमकां वेवस्थ करून दिता बट फोर्स करना तो वॉलंटियर जावन तुमी डिसायड करता म्हाका भक्ती जावका की मुक्ती जावका की न्हय बंधन जावका की तर ताका हांगा अर्जुनाक सांगता आसतो तुका हें पुरा ज्ञान दिता आसा हांव यथेच्छसि तथा कुरु तुका कशें करता म्हण दिसता ताजे प्रकार तूं कर सीदा सांगून सोडता आसतो तुका दिवचें हांवें मोस्ट कॉन्फिडेन्शियलाकिंत चड कॉन्फिडेन्शियल हांव तुका दिलेलो आसा तुका आतां कसन करता म्हण आसा पळय तूं तें कर हें पुरो हांव ज्ञान तुका कसलें दिता आसा म्हळ्यार तूं म्हाका प्रिय जावन आशिल्लो स्नेहीत जावन आसा तुमगेलो बंधू हें पुरो हांव सांगचें तुगेलें बरेपणाक म्हूण सांगता आसा ताजे नंतर आमी कशी देवाक शरणागत जावका म्हणजे सांगता आसा की खंयचे एलिमेंट्स आसा ती आमकां शरणागत जावचे म्हळ्यार आमकां सांगता आसा मद मना भद मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवेशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे मन्मना भव
मिगेल घुसकर सद चिंतन करता राहा. मिगेल भक्त दा मिगेल पूज पाठ करी म्हाका नमस्कार करी अशें केले निमित्त निश्चय जावन तूं मिगेले घेता. हें पुरो तूं मिगेले प्रियोसिमे तुमगेले प्रिय जावन आशिल्ले निमित्त हें तुका एक भरवस हांव दितास, प्रॉमिस हांव तुका दितास म्हण कृष्ण सांगता. इतकें सिंपल आसा पळय. आमी एक भक्त जावका, ताका पूजन करका, ताका नमस्कार करका, तागेले बद्दल चिंतन करका, तितलेंच सांगता देव. हें पुरो आमी खंय आसल्यार करूं जायना हांवें. आतां हे चारूय एका वेळा करका म्हूण सांगना. आतां ऑफिसाक गेले पूजा करका म्हूण सांगना. थंय एटलिस्ट देवालें चिंतन करयत काम करता आसतना. पुरा डिटेल जावन ताजें डिस्क्रिप्शन आसा मुखार वता वताची म्हळ्यार आमी खंयचेय परिस्थितींत असल्या वरकेची आमी त्या पूर्ण पुरुषोत्तमाक कनेक्ट करयत. आतां आमगेले किंत कोणके इंटेलिजंट आमगेल्या ऑफिसांत आसल्यार आमी एक डिवोटी न्ही जाल्यार आमकां कसन जाता म्हळ्यार पटाव जेता. आमी भक्त जाल्यार आमी कसन एक पॉझिटिव्ह जावन आलोचन करयत म्हळ्यार हो इतले एक फॉर्च्युनेट आसा ह्यो देवान ताका पळय विशेष कृप करून इतलें एक बुद्दोंतीक दिला पळय म्हणून आमी आलोचन करयत. म्हळ्यार प्रत्येक आमी देवाक कनेक्ट करयत. न्हय जाल्यार कसं करता ती तागेले पट्टा उजेता. तागेले बगे शाप घालता ती त्या कोणाक पडटा आमकां पडटा. लेकीन हाजे निमित्त दुसऱ्याक कसं हें वायट जायना. तें कॉन्शियस म्हणजे आमकां वायट परिस्थिती आसता. ताकाची आमगेले कृष्ण भावनात्मक संघ म्हणजे कसं आसा पळया आमगेले कॉन्शियसनेस प्यूर करचे घुसकर आमकां सहाय करता. आमी प्रत्येक दिवस कोण कोणाल बगे आलोचन करता आसता ती न्हय. तो हांगा सांगता आसता मिगेल बगे चिंतन करा म्हण. आमी कोण कोणाल बगे चिंतन करतात. फिल्म स्टार, क्रिकेटर तो ह्यो आमकां कसो मेळटा कसो मेळना. तो मुखार तुका कसो सांगता म्हाका तुगेले बगे चिंतन करूं जायना, म्हाका तुका नमस्कार करूं जायना. कशें जालें म्हळ्यार हांव कितले पापिश्ट हांव इतलो पुरो पाप करतास म्हाका जायना मुगो कसन करचें म्हणल्यार तो हांगाच उत्तर दितास. तें पुरो सोडी सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हांगा कृष्ण सांगतास तुका म्हाका तुगेले बगे चिंतन करूं जायना, नमस्कार करूं जायना, देवस्थान वचना कसं जालें म्हळ्यार हांव इतलो पापी जावन आसा. कसन करता म्हणल्यार अल्टिमेट तूं म्हाका शरणागत जावका. शरणागत म्हळ्यार आमी पळयल्लें आसा द्रौपदीन जालेलें ताका शरणागत म्हणटात. आमी जावचे पुरो शरणागत तें न्ही कंप्लीट शरणागत न्ही. द्रौपदीन वरकेची फस्ट थंय तिका वस्त्रापण जाताना पुरा जाणां मागली ती म्हाका रक्षण करा, म्हाका रक्षण करा. गुरू आज्या पुरा जाणां तिगेले 5 ब्राह्मण आशिल्ले एकल्याक तेकलो स्ट्रॉंग कोणें कर न्ही. कडे ती आनीक तो तांडून घालता आसतना दोन्ही हातान गट्टी दवरगेन कृष्ण आपयता. कृष्ण ये न्ही. एक हातान गट्टी दवरगेन एक हात वयर करून आपयता. कृष्ण ये न्ही. तेन्ना ती दोन्ही हात सोडून कृष्ण आपयले. कृष्ण येता. ताका शरणागत म्हणटात. कंप्लीट फेथ. कशी उत्तर गर्भाक ब्रह्मास्त्र येताना ती तिगेले ब्राह्मणाक सोडून सीदा कृष्णाला पायाक पाही पाही सीदा जगतपती म्हणून कृष्णाला पाय म्हणा वचून पडतास. कृष्ण न्ही जाल्यार द्वारका भायर सरता आशिल्लो. तीन ब्राह्मणाला वचून कशें जालें म्हळ्यार हें पुरो देवाले शुद्ध भक्ताक देवान करचें हें पुरो वेवस्था म्हणजे सांगता आसा. तीन ब्राह्मणाला निमगीत आशिल्लो जाल्यार कृष्ण रथार गेल्लो वय जाल्यार तें पुरो दुसरें. बट कृष्ण तांगेले शुद्ध भक्ताक कशी वेवस्था करता म्हणजे तें पुरो उदाहरण. कोणाक सोडून दिना तो. कडे कसं म्हणता सर्व धर्म परित्यज्य. धर्म म्हळ्यार कसो न्हय दुसरो धर्मा नांव न्हय. आमगेलो अशें एकच धर्म ना सनातन धर्म. तो हांगा कसं म्हणता आसा ती सर्व धर्म परित्यज्य. तूं आशिल्लो धर्म पुरा परित्याग करून म्हाका शरणागत जा म्हणटा न्हू. हाजेर तूं कसो न्हय म्हळ्यार
आम्ही ज्ञानयोग कर्मयोग अष्टांग योग ताजे बगे पुरा ब्राह्मण धर्म क्षत्रिय धर्म त्या पुरा आलोचन करता असं पळया कृष्ण म्हणता त्या प्रति एक तू विसर आणि मक्का माम एकम शरणम व्रजा मक्क मात्र तू शरणागत जाऊ का तक्का शरणागत आता हक्का शरणागत दत्ता म्हणे तक शरणागत म्हणत मला विश्वास ना म्हणत तू मंगळवार ऐकलाय का बुधवार ऐकलाय का गुरुवार ऐकलाय का शुक्रवार ऐकलाय का शनिवार ऐकलाय का आयतार ऐकलाय का आम्ही ಕೆಲವು सापडे आम्ही 33 ಕೋಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಕ್ಕ ऐकलाय धोरणे नसतात तक शरणागत म्हणत शरणागत म्हणे ऐकल्या वेळ विश्वासू तक सरेंडर म्हणतात तक तो हंग सांगता असं माम एकम शरण व्रजा मग ಎಕ್ಕಳಗ तू शरणागत जाऊ का शिकेल निमित्त आता अहम त्वाम सर्व पापे सर्व पाप आता म्हणता असेल नव्हे हा तू कशी तुला भक्त जाऊचे साध्य असेल तू कशी नमस्कार करू जातं कशी चिंतन करू जातं मग कसं म्हणा हा इतकं पाप केलेलं असं म्हणा पाप केलेलं मनशा केदना आलोचन या ना हा पाप करतस म्हणतो लेखतस हा चांग करतस म्हणून नव्हे बट हांगा कृष्ण म्हणता असं हम त्वम सर्व पापेभ्य म्हळे रे हा फुडली जन्म केलेलं पाप होतवे हा 100 जन्मा फूड केलं पाप होतवे नाही हा 5 वर्षा ताण चालला असेल तेवढा केलेलं पाप होतवे आमका संशय असं नाही देव सांगता असं सर्व पापेभ्यो केदना माम एकम शरणम व्रज देवा कम शरण दल वेदले रे आमगेले पुरा 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 पाप तदनंतर कसं करता मोक्ष इच्छा तुका मोक्ष दिता भिवू नका अज्जे किती चढ आमका कसं जाऊ का बट आम्ही कसं करू का तका शरणागत तकाच्या आम्ही अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम आमगेल कसं देवान आमका दिलेलं असं ते आमका भक्तीक मुखार वच्चे कितलं अनुकूल जाता ताचे प्रकार आम्ही त्या घेऊन मुखार नसता खंच आमका त्या बाद जावन असता कृष्ण भक्ती वच्चे ताका आम्ही वर्जन करता त्याग करता आम्ही कसं करतात उलटा करतात खंच आमका कर्म बंधनान घालता ते ताजेवर मोह चढ हो आमकां हुशार ना जाल्यार फस्ट रोज आमगेले भक्ती कची फाल्यां पूज नापा म्हाका हांगा दुखी पांय दुखी ಸ್ವಲ್ಪ आराम से उठता हॉस्पिटल मात्र खावन ऑफिस वता न्हय आमकां काल सांगलें पळय पयलीं सोलनेस जयप्रताप स्वामी महाराजान म्हाका आतां पांय ह्या दुख आसा तलेरीची तांणी ताजी बघ आलोचना करतना कसले एक आत्म पळय तांकां रब बुदायना तांकां सेव करूंक 6-7 जन जावपाक सेक्रेट प्लेस बट बैसून भक्ताल घुसकर आत्मा उद्धार करचे घुसकर तांणी तितलं करताना आम्ही कसं नाही तांगेले तर त्याचे घुसकर आम्ही आमगे जीवन सार्थक जावपाक जालें रे आत्ताची गट्टी असतानाची तितलं जाता तितलं सेव करूंक प्रयत्न करता त्यांचे शरणागत देवान दिलेले प्रत्येक आमगेल भक्ती कितले अनुकूल जाता ताजे प्रकार आम्ही देवाला हाका यूज करूंक प्रयत्न करता मुखारसून कडे सांगता कोणाक हे भक्ती तू दिवचे नज्ज म्हणून सांगता तो इदम ते ना तपस्याय भक्ताय कदाचन न चाशुश्रेयसे वाच्यम न च माम योभ्य सूयती कोण तपस करना ती कोण भक्त दान आसना की कोण भक्ती सेवेन तू ताका आसक्ती आसना की तसं लायक हें रहस्य जावन आशिल्लें ज्ञान दिवचें नज कसं म्हळ्यार तांकां देवा वैरीची एक असूय म्हणचे आसता अभ्यसूयती जलसनेस देवा वैरी म्हळ्यार पुरो कलियुगांत तूं
असले जन डॉमिनेट करता असतात आम्ही फरक पडोवचो असलेंकच बट आम्ही ते कोणाक सांगता आम्ही कशी सांगता हाजी हे ज्ञान दुसरं दिल्लें आमकां कसं मेळटा कसं सांगता आसा ती य इदं परमं गुह्यं मद्भक्त्येषु अभिदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम एवैष्यसि असंशयः कृष्ण सांगता सांगा कोण हे परम रहस्य जावन आशिल्लें परम सत्य जावन आशिल्लें हे ज्ञान परिशुद्ध जावन आशिल्लें भक्ती सेवक दुसऱ्याक सांगता तांकां भक्ती कस कसं जावका पुरा हांव तांकां व्यवस्थ करता आनी ताजे नंतर तांणी मिगेले आध्यात्मिक लोक येवन पावतात म्हणून सांगतात असंशय आनी तूं खंयचे रितीनी संशय ना म्हणून संशय करचे न्हय म्हणून सांगता आसतो हें एक सिक्रेट आमकां पुरा आमी भक्तीर आसूं भगवद्गीते ज्ञान दुसऱ्याक दिल्लें रे कृष्ण सांगता आसत आमकां प्युअर डिवोशनल सर्वीस गॅरंटेड म्हणून मिक्सड नाही कर्मा मिक्स ज्ञान मिक्स नाही शुद्ध भक्ती आमकां कसं जावका हाजेंत ताका आमी पुराजन बुद्दीन जावन कितलें जाता तितलें देवान दिलेलें ज्ञान कसं नसत दुसऱ्याक दिवचे प्रयत्न करता आमकां भगवद्गीते वाजूचे जायना समय ना एटलिस्ट 10 जाणां दान करा ताका काही व्यवस्था आसत ताकरकेची व्यवस्था आसत दान करचे भगवद्गीते कितले की पोलीस स्टेशनांत तूं हॉस्पिटलांत पुरा भगवद्गीते दवरतात क्रायम करताले पुरा भगवद्गीते दिवन तांकां वाजू सुद्दां करस येतात कसं जाल्यार म्हळ्यार ह्याची आमी सांग आयकले न्हय हे भगवद्गीता आमी कोर्टांत दवर न्हू हात दवर न्हू हांव पुरो सत्य सांगता म्हण पुरापटी सांगतात ताका ते सांगता पळया हें जे सांगचेडू हांव चुकून ते भगवद्गीता ज्ञान दिलें वयतले रे कितले की जन जैलावर के वचनाशिल्ले कितले की जन कोर्टावर के वचनाशिल्ले कितले की जन भगवद्गीते वयर हात दवरून फटी सांगनाशिल्ले ते आमगेलें दुर्भाग्य कलियुगांत तेवेची आमगेल्या भारत देशांत तूं हाका हजार हें ना 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 आमी तशी कोर न्हय प्रमुखा श्लोक कसं सांगता ती न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि कृष्ण कितलं एक छंद कोण सांगता असो there is no servant in this world more dear to me than he nor will there ever be one more dear प्रपंचात हागेलेकिंत प्रिय जावन आशिल्लो सर्वंटू आनी कोणें ना आनी हागेले तसले सर्वंटू मुखार उरके आसना म्हूण सांगता म्हळ्यार देवाक हांगेले वेरी तितलेक कशाला म्हळ्यार देवाल हें परम सत्य आमी दुसऱ्याक दिता आसा ती न्हय जाल्यार जन अज्ञानांत आसून पाप कार्य करता आसा ती तांकां उद्धार करचे घोस्कर आमी हें परम सत्य दिवचें आमकां जिवनांत दान करता म्हणल्यार परम सत्य दुसऱ्याक दिया कृष्णाक भक्ती दुसऱ्याक दिया हाजेकिंत व्हड दान आनी कसलें ना तशें केल्ले निमित्त आमकां कसं हें बेनिफीट मेळटा म्हणून कृष्ण तागेल्या तोंडान सांगता आसता पळय आमी आयकले न्हू पुरो लाभ आमकां मेळटा ताका आमी आमगेले परिश्रम करून कितले जाता तितले परम सत्य जावन आशिल्लें ज्ञान दुसऱ्या दिवच्याक प्रयत्न करता तो आनी कसो नासता आनीक आमी आतां भगवद्गीते स्टडी केले रे अर्थ कोण घेतल्यार कसं लाभ येता म्हणून सांगतात पळय दुसऱ्याक दिलेले कडना आतां आमी अर्थ कोर घेतले रे इवन खाली आमी कान्नान आयकल्यार पुरो मुखार श्लोक येता पळय अध्येष्यते च इमं
धर्मं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इस्तः स्याम इति मे मती. हे पवित्र संभाषण कृष्णाला आणि अर्जुनामध्ये झालेलं आहे. कोण अध्ययन करता की तांणी कृष्णाक पूज करचे सोणात तांणी तांगेले इंटेलिजन्स घालून देवाक अनकंडिशनल लव ताजे प्रकार पूज करता ती तशी केल्ले निमतान मेळता आमी आयकून आयला की नाही. ताकाची आमकां सांगिल्लें आसा कशें म्हळ्यार हें भगवद्गीता आनी असं पळया हें एक नमुने एक टायम बॉम्ब शे. तुम्ही कोणाक दान करा भगवान गेल बर्थडे आसा चेडवाल हें आसा तें आसा भगवद्गीता दिया तांकां. तांणी वाज्य अशें तें धूळ खावन अशें पुरो एक ना एक दिवस तें टायम बॉम्ब आवडली धम्म जावपाची तांगेले हाता वचपाची. काही पुणी ताण ओपन कोर न्हू अर्थ करून दिवचे प्रयत्न केल्ले म्हळ्यार देव ताका पुराण म्हणे व्यवस्था करून दिता. ते अर्थ करून येतो तागेलें जीवन सार्थक जावता. आता आमी खाली आयकलेर कसं जाता म्हणून सांगितलं सांगा. श्रद्धावान अनुसूयश्च शृण्ययात् अपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभाल्लोकन् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां. श्रद्धेन खंचेरितिरी असूविनाशी कोण ऐकत की भगवद्गीते सगळे पापकर्मा दुखून तो मुक्त जाता आणि पुण्य शुभ लोक म्हणजे खंय पडल्या थंय वचून तो पावता. खाली ऐकलें मात्र पुरो कितलें दुखून सांगतात पळय. म्हळ्यार भगवद्गीते आमी आपलेरी पुरो वाज्जिलेरी पुरो दुसऱ्याक सांगलेरी पुरो प्रत्येक कडेन आमकां देव पुराण म्हण आध्यात्मिक बेनिडिक्शन्स ब्लेसिंग्स दिता. ताजे घोस्कर आमी हे भगवद्गीतेक कितले जाता तितले अर्थ करून घेवचे प्रयत्न करता. आता आमी 20 दिवस वचून आयकून येता आसा ती एक्चुअली कालची क्लास आमकां आज उडगासना वय की न्ही. आज क्लास आयकूचे भितर कालची क्लास आमकां कसो उडगासनात. ताकाचे भागवतमान सांगिल्लें आसा प्रयाण अल्पयुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंदमतयो मंद भाग्य उपद्रतः. हे कलियुगाचे जन कशें म्हळ्यार अल्पयुष्य आमगेलें आयुश्य म्हणजे भारी उणें. राजन सांगता ते म्हणता जाल्यार कर म्हणून आमी फाल्ले आसा की ना की वतना तसं परिस्थितीन तसा आजी हे भागवतम ಅಂತ ऑलरेडी सांगून जाला. कलौ अस्मिन् युगे जनः हे कलियुगा जन कलौ केद्दा पळयले झगड एक सान रिजन पूरा आमकां झगड मारू 5 सेंट्साक 5 जनाक मर्डर के जाता आजकाल कस कसं जाता. कलियुगाचे लक्षण तशें आसा. कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंदमतयो आमकां इंटेलिजन्स म्हणजे ना. बट ताजेर तर कसं नाही आमी वाजूच वेस्ट म्हणून नाही आमी वाजितस का केन्नाच आमी स्मरण करतस का आमी चिंतन करतस का तशें करता आसलें वय जाल्यार आमकां तांचो आसक्ती येता. आमी केलेलें पाप गोतनशी पुरा नाश जाता वता. आमी हे माया मोहा शिरकून पळयलें ते पुरा दूर दूर जाता वता आसता आनी आमकां आध्यात्मिकांतून आसक्ती येता आसता. हांगा ग्रॅज्युएशन डे म्हणून सांगता आसा ती कसले कचित एतच्युतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कचित अज्ञान सम्मोह प्रणस्तस्ते धनंजय. पार्था धनंजय तू समाधान ऐकलं नव्हे. इतलं पुरा तुका संभाषण सांगितलं तू ऐकलं नव्हे. आता पण तुगेलं अज्ञान मोह पुरा नाश जाल्ले म्हणून गीतास इतलं पुरा सांगितल्यानंतर कृष्ण अर्जुनाला गीतास हा पूरा जाल्लें खंयचे खातीर दोन्ही कारण कसले अज्ञान मोह
आमकोरके आमगेले जीवन अंतू हे दोन्ही कारणांत आम्ही बंधनां सेतून पडलो एक मोह एक अज्ञान ताकाचे परमसत्य आमगेले जीवनांत आयले म्हळ्यार अज्ञान दूर जाता म्हळ्यार ऑटोमॅटीक आमगेले मोह म्हणजे दूर वता आसता सो ताका अर्जुन कसं म्हणता असं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धात त्वत्प्रसादान मायाच्युतः स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव आम्ही प्राजनन कसं करता करिष्ये वचनम तव आम्ही कसन करचे असल्यार देवान सांगेल प्रकार तो सांगता असं कृष्णा मुगेल मोह पुरा माय जालें तुगेल दयान मुगेल ते स्फूर्ती कसं नाशिल्ले हांव युद्ध करता म्हण आयलो हा म्हाका उडगास आसा रथ मध्ये होऊन रापकरे मात्र म्हळेल उडगास आसतात नंतर पुरा म्हाका भ्रमेंत गेला हांव आता त्या स्मृती म्हाका वापस आयला आसा हांव दृढ मनसान आयला आसा मुगेल मन दृढ जाल्लें आसा मुगेल संदेह पुरा दूर जाले आता तुगेल ब्लेसिंग्सान तू सांगेल प्रकार हांव करचेक रेडी आसा तू आदेश करी ताजे प्रकार हांव करचेक रेडी आसा तू हांव करकेची माये दुखून भायर येवपाक जाल्यार कृष्णाक अर्थ कोण घेवपाक जाल्यार तागेले इन्स्ट्रक्शन्स आमकां फॉलो करता ताकाचे हे मोह म्हणजे असं पळया भारी डेंजर शास्त्रान सांगेल असं हे मोह म्हणजे ज्ञानाक विरुद्ध जावन आसता काय निज जावन असेल ज्ञान कसं नाही म्हळ्यार आम्ही देवाले विभिन्न अंश तेन्ना आमी देवाला विभिन्न अंश म्हण लेखता की त्या वेळाक मोह म्हणजे आसना आमकां ताकाचे आमी ते अर्थ करून घेवचेक प्रयत्न करता कडे लास्ट श्लोकाक आमी वतात ताजे फुडें लास्ट श्लोकाक वच्चे फुडें संजय सांगता हांगा पितरमहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद मिमश्र महद्भूतम रोमहर्षणम धृतराष्ट्राक सांगतास हे दोग जनाले महात्मा जावन आसले कृष्ण आले अर्जुन आले संभाषण आयक म्हणून कितले अद्भुत जावन आसले म्हळ्यार कितले म्हाका रोमांचन जाता आसलें केन्ना आनी दोग जण उट्ट जाली की त्या वेळाक म्हाका गोत नाशिल्लें जय हांकां जावचें म्हूण तो आतां धृतराष्ट्राक सांगता फर्स्ट क्वेश्चन सूर जालेले धृतराष्ट्राले धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय दोग जण पार्टी उठ जाल्ले आसा कसं जाता असं म्हण प्रश्न सूर जालेले आता संजय सांगता हांगेल दोग जणांन हांगेल संवाद आसा ते पुरो आयकून म्हाका कितले रोमांचन जाता आसा ते आयकूनच मुगेल मोह पुरा दूर जालेले आसा ताका ते व्यासाले तागेले गुरू जावन आसले वेद व्यासाले कृपेन ताका हें दय मेळ्ळें कसं ना म्हळ्यार ताण थंय बसूनच महाभारत युद्धांत कसं जाता असं म्हणून ते ताणें धृतराष्ट्राक सांगचें भाग्य ताका मेळ्ळें अशें तशें घोस्कर गुरूल कृपेन प्रत्येक दावचे गुरूल कृपेन आमकां ताकाचे गुरू बिना गुलाम नागवत नका धोऱ्या दंड ते आमकां गुरू गुलाम जावपाचीच तशी तो हांगा सांगता असं आता लास्ट श्लोक खंय आयले यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्ममः हे कोण सांगचे संजयन सांगचे कसं सांगता असतो मिगेल प्रकार आता धृतराष्ट्रान निमगेल न्हू प्रश्न कसं जाता असं म्हणून तागेले प्रकार तो सांगता असं खंय योगेश्वर आमकां ते योग जावका हे योग जावका म्हणटा पळय पुराज योगाल ईश्वर म्हळ्यार कृष्णूच आमगेले योग पुरा चांग जावका म्हळ्यार कृष्णाक आमी शरणागत जावका खंय कृष्ण आसता की खंय अर्जुन आसता की कसं मेळटा हा तत्र श्री श्री म्हळ्यार कसं न्हय आमकां तसो संपत्त विजय
विक्ट्री भूती एक असाधारण जावन आसली शक्ती ध्रुव खंडित जावन नीती नीती म्हणजे मती ममः ते मिगेल अभिप्राय हांगा धृतराष्ट्राक ह्यो आतां सांगता आसत ताणें निमगेल प्रश्न एक संजय मिगेल प्रकार हांव लेखता आसत खंय कृष्ण आसा की खंय अर्जुन आसा की हें पुरो मेळटा तो आमकां कृष्ण मेळटा अर्जुन कोण आमी अर्जुन अर्जुनाक आयिल्ले प्रॉब्लेम कसो आसा की आमकां ताजेकिंता 5% प्रॉब्लेम्स बट आमी ताजे 85% प्रॉब्लेम म्हण लेखून आसा तितलेंच कसो म्हळ्यार आमी पळयच प्रॉब्लेम मात्र आमगेले जिवन ताका सांगता न्हय आमी देवाले वचून देवा कितलो व्हड कश्ट आसा गोसवे म्हणचे न्हय खंय ते कश्ट आसा का खंय मिगेले तितलो व्हड देव असो गोतोसो तुका कसो म्हळ्यार कश्ट हा परिहार करतालो कोण प्रत्येक सृष्टी करता तो म्हण नंतर आमी ताका शरणागत जाल्यार कसो भिवपा युद्ध जालेल्याची विजय जावचे कसो कोणा विजय जावका अधर्मा दुखून धर्म प्रपंच फाल्यां कोण चलोन व्हरका एक सुदवर तितले जाग दिना म्हण अधर्माकोस्कर युद्ध जावका म्हण तांणी डिसायड केले नंतर कृष्णान म्हणलें जावं धर्म युद्ध जावं खंय धर्म आसा थंय विजय मेळटा म्हणचे दाखोवचे कोसकर आनी भगवद्गीते मुखांतर आमकां मेळ्ळें आसत पूर्ण पुरुषोत्तम कोण परम सत्य कसो न्हय म्हणचे तशें हे भगवद्गीते म्हणचे आमगेल्या जिवनांतूं आमकां मार्गदर्शन करता आयच्या दिवसाक प्रपंचांत टॉप मोस्ट सेल जावन आसची भगवद्गीताची तातूंत श्रील प्रभुपादान बरयल्लें भगवद्गीता एज इट इज पण आमगेल्या जिवनांतूं कोणाकच कसं न्हय एक गिफ्ट दिवका म्हण आसलें ती तुमी भगवद्गीते दिया कोणाल घरकड हे भगवद्गीते आसता की ते कृष्ण आशिल्ले प्रकार आमी पुरा अर्जुन रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ अर्जुनास पुरा जनाक एक ना म्हणून कश्ट येताच प्रॉब्लेम्स येताच बट आमकां उडगास आसता की आमी कृष्णाक शरणागत जाल्ले वय जाल्यार कशें अर्जुनाक पुरा तागेले मोह पुरा दूर वचून दृढ संकल्प घेवन करिष्ये वचनम तवा म्हूण सांगून तो रेडी जालो की आमी ओरकेची देवाल मार्गदर्शना प्रकार चलचे आमी प्रयत्न करता म्हणचे भगवद्गीतेचे 18 अध्यायांत आमकां पुरा नमुने ज्ञान मेळ्ळेलें आसा तो आमी आज हांगा रापुरया ओम तत्सत ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवद्गीता ग्रंथराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय दिननित्य भगवद्गीते एक पेज पण वाचूचे प्रयत्न करा आमकां दिवसा वाजील प्रकार कसा की एक आसक्ती येता आणि त्या देवची आमकां मार्गदर्शन करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभुजी भारी चंदकन तुम्ही आज 18 अध्यायाचे सेकंड पार्ट आज 51 to 78 श्लोकास व्हेरी इम्पॉर्टंट श्लोकास तुम्ही आमकां चंदकन सांगून दिले कोणाक तरी कसने प्रश्न आस म्हणजे जाल्यार तांणी अनम्यूट करणे प्रभुजी विचार येता नाजाल्यार चॅट बॉक्सार वरी टाइप कर येता कोणाक कसने प्रश्न आसा तो मुरलीधर चरण प्रभुले चरणाक गेले प्रणाम रमण हरिदास प्रभुले चरणाक प्रणाम मथुरा माताजी चरणाक प्रणाम तांणी एक सेव दिलेलो आसा हे सेव मिगेले परिशुद्धागोस्कर हांव प्रयत्न केलेलो आसा हे करच्यांत कसलेपणी चूक जावन आसल्यार क्षम करता आशीर्वाद करा अशींची चड सेव करता तशी एक अवसर दिया म्हणून मागता हरे कृष्ण
रोजी हांव एक प्रश्न विचारता सर म्हळ्यार आता आमी देवालय वचूंक कश्ट सांगचे ना म्हण सांग तुम्ही आमगे इतले व्हड कश्ट आमगे कश्टाक सांगता इतले व्हड देव आसा म्हणून बट आमी अशी देवस्थानाक गेले तेन्ना देवालयाक पुरे बरें जावका हे काम चंदकन जावका आमकां हे मेळो म्हण अशी मागेत की दॅट इज ऑल्सो लायक डिझायर से जावन येत की आमी म्हळ्यार आमी भक्तींतल्यान मुखार वचचे की आमी ते आमी विचारीत की ना म्हणून बिकॉज आमी अशी विचारचे देवालयाक सो ते विचारचे कशें जाता म्हणून ऍक्च्युली स्टार्टिंग स्टेज हे पुरो आसता हें सर्वसामान्य कसं सांगतात म्हळ्यार आमकां कोणकोणाकय विचार बदल आमी आमगेल्या देवालयाक वचचे ते चूक म्हूण सांगनात बट वेन केन्ना आमी शुद्ध भक्ती करता की देव आमकां अर्थ करून घेता आमगेल्या हृदयांत बसला म्हूण गुप्त आशिल्ले नंतर ताका आमकां अर्थ करून घेता आमकां कश्ट कशाले येता म्हळ्यार आमी पूर्व जन्माक कसं की केल्लेले पाप त्या कश्टा रुपार येवन ते खाल जावपाचीच बट केन्ना आमी चड शरणागत जाता की ते व्हड जावचे सान रितीन जावन खाल जाता ह्या जन्मांत आमगेले अकाउंट नील जायना अशी आमकां मोक्ष म्हणचे मेळना तर तशी आमी देवालयाक वचून आमकां तितली शक्ती ना देवा म्हाका कश्ट दी म्हूण तितली शक्ती ना आमकां बट ते कश्ट 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 म्हणचे बद्दल कृष्णा 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 म्हळ्यार पुरो ते कश्ट दूर वता म्हणून कृष्ण सांगता ताजे घोस्कर कृष्ण आमकां अर्थ करून घेता आमगेली शुद्ध भक्ती आमकां स्मरण जालेली तो आमकां अर्थ करून घेता आमगेले कश्ट ताका कळनाशे आनी कोणाक कळटा बट स्टार्टिंग स्टेज हा पुरो हे परत स्वभाव जावन आसता चड रण अशी हांव कशें कळटा ताका पोटा बूक केला न्हय ताजे प्रकार बट चड व्हड जाले नंतर हांव सुख कळटा चड अर्थ जाता आतां 1 घंटो जाले जेवणा टायम जाले सांजे जाले कसं दिवका की ताजे प्रकार दिता वता तुमकां आमच्या देवा वेरी विश्वास दवरून दिवका आमकां खंयचेय हक्का देव आज पुरो आयकून आयली म्हूण खाली सिंपल आमगेले भक्ती करून गेले पुरो आमकां खंयचे नमुने सहाय जावका की रक्षण जावका तो दिता म्हणून आमी आयकून आयला ताजे प्रकार स्टेज बाय स्टेज धन्यवाद प्रभुजी सो फाल्यांचे एक अनाउन्समेंट कसं की म्हळ्यार आज आमगेले 18 अध्याय पुरे कंप्लीट जाले आणि भारी छंद रितीन जाले पुरे तुमगे पुरे अटेंडीज जाले सहयोग आणि प्रोत्साहन आणि भारी छंद करून श्रावण मंदाचे श्रवणोत्सव आणि चुडी पूजा फेस्टिवल्स वरे आम्ही छंद करून अटेंड केले फोटो लोकल तुमगेले प्रोत्साहन आणि सहयोगातून भारी छंद जाले सो फाल्यां एक क्लोजिंग सेरेमनी मन एक करते आसाची हेलो हेलो हरे कृष्णा जी हेलो प्रभुजी हरे रमण हरिदास अद अखेरी आज क्लोजिंग ना भगवद्गीता हांव एक सिरियस ह्युमर सांगून तुमकां सांगूंक मुखार येता सांगू येता तुरा परमिशन ओनली आय विल टेल इट तुमगेले परमिशन असला मात सांगता नाजाल्यार सांगना सांगू इतके हरे कृष्णा वृंदावनांतले जगद्गुरू त्यांनी सांगिल्ले एक ह्युमर हे कसं म्हळ्यार आमी अखेरी श्लोकांत कृष्ण सांगून कन्क्लूड करता म्हळ्यार सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा म्हूण सांगिल्लें कळ्ळें अंतू ते महाराजान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार कृष्ण कंडिशन दवरता म्हळ्यार अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सगळे पाप नाश करून तुमकां मुक्त करता तुमकां तुमगे सगळे तराशिले पाप हरण करून तुमकां शुद्ध करता कसं जाल्यार कंडिशन कसं म्हळ्यार सगळे धर्म सोडायचे सगळे पाप तुमगे कर्म धर्म हे पुराय सोडायचे आनी म्हाका मात शरणागत यायचे हे कंडिशन कळ्ळें कंडिशन हे आशिल्लें तावळे आमी सांगताचे एक कसं म्हळ्यार कृष्णाला चोड्डू सांगताची ना 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 ते जायना मुखार मिगेल पाप पुरा काढायचे पण मिगेल पाप पुराय दूर करायचे नाश करायचे म्हाका शुद्ध कर
मागीर तुका शरणागत येता कळवा ना 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 हे कंडिशन हे फुलफिल केले शिवाय तुमगेले पाप हरण करना नाश करना ना 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 आमी सांगता कसं म्हळ्यार ना ना मुखार हें कर म्हळ्यार आमकां विश्वास ना शरणागत येवच्याक कळवा हे म्हळ्यार दीस इज गोईंग ऑन फ्रॉम टायम इमेमोरियल म्हूण सांगता ताणी हे म्हळ्यार आदी अनादी कालन जे हांव आमी आनीक आमगेले परम पिताम जे कृष्ण जे हांव हे आसता हे डिस्प्यूट चलता आसा कळवा डिस्प्यूट चलता आसा म्हूण सांगता आखिर कृष्णूय हे जायना सरेंडर जायना आमी सरेंडर जायना कळवा तशी जावन हे वता आसा मुखार कळवा शरणागत येवचें आमकां ना कृष्ण आमकां शरणागत येवचे शिवाय पाप दूर करूंकय ओपन अशी ताणें आखेर सांगे कसं म्हळ्यार हे पुराय डिस्प्यूट येतच ना मागीर कृष्णूची ह्या कलियुगांत करुणावतार जावन आयलो चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभू येवन नाका पुता न्हू तुमी एक कार्य कराची तुमी मिगेलें नांव मात सांगयाचे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हूण सांगयाचे सांगता रावयाचे तशें जाल्यार तुमकां बुद्धी येता समज बोध येता कृष्णा बोध समज येता तावळ तुमी सरेंडर येतली कळवा अशें म्हूण सांगिल्लें अशें ह्युमरस जावन तांणी हें सांगिल्लें आशिल्लें ह्या श्लोकाचे अर्थ सांगतना हरे कृष्ण इतलो सांगता आनीक सुमार परत सांगू आसा जाल्यार आमकां वेळ नातली न्हिदोची वेळ गेलो पळय सगळ्यांक ते मस्त डिटेल आमकां सांगूं वचचें ना वता इतलें मात सांगून हांव आतां पुरो करता हरे कृष्णा थँक्यू वेरी मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण तांकां धन्यवाद प्रभुजी तुमकां ह्युमरस एंडिंग करूया केल्ल्याक धन्यवाद प्रभुजी इतली लायक जावन हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजीन 18 अध्याय कळलेलो आसा तांणी 17 अध्याय ऑप्ट केल्लेलो आशिल्ले 18 अध्याय तांगेले वैरी जबरदस्ती केल्लेलो आशिल्ले तांणी कुटले इमिडिएटली 18 अध्याय काडचेक ಒಪ್ಪವಲ್ಲೆಸಿ आणि 2 दिवस भारी लायक जावन आमकां भगवद्गीता सांगून दिलेलो आसा ते सांगून दिलेले रुची चोडूक कशी कारण म्हळ्यार हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजान ताजे फुडें भारी लायक एक मेडिसिन दिलेलें मितीन ताजे वेरी आनीकय रुची चडलेलो आसा ते 2 दिसांत भारी लायक म्हणून आमकां श्रवण करूंक मेळ्ळेलें आसा तांकां धन्यवाद सांगता आसा हांव आनी पुरा बांधवा तांकां सुरवेर तुका 20 दीस कंटिन्यूस तुमी भगवद्गीता आयकुचेक आयिल्ले आशिल्ले आसाची तुमकां कितले धन्यवाद सांगल्यार पावना जाल्यार तुमी कसं करता म्हळ्यार हें पुरा मना करून घेवन जालें तितले कृष्णाल बगे सेव करून जप करून प्रभुजीन सांगिल्ले वरी खंय सकट देवाल उडगास काडूं येता तेजेर देवाल उडगास काडून जप करून रेग्युलरली कोरका म्हळ्यार अभ्यर्थन करता आसाची हरे कृष्ण ओवर टू प्रवीण प्रभु हरि बोल हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभुजी आणि कोणाक कसले प्रश्न आसपण जाल्यार विचारिता ओपन सेशन आसा फाल्यां क्लोजिंग सेरेमनी करता आसाची सो कोणे कसने तांगेले अभिप्राय व्यक्त करता म्हण जाल्यार तांणी फाल्यां व्यक्त करीता तुमकां चान्स मेळटा सो कोणे ऑडियन्सान तांगेले फीडबॅक दिवका म्हण जाल्यार बरें तांणी सांगयता नाल्यार तुमगेले की टेकअवेज तुमी इतले 20 दिवसांत तुमगेले 18 चॅप्टर्सांत तुमकां कसने इश्ट जाले आनी तुमकां कसने तुमी की टेकअवेज करीत ते सांगोवीत तुमी फाल्यां कीर्तन स्वरे उरता सो सेशन क्लास म्हण कसने उरना बट तुमी तुमगेले इन्वॉल्वमेंट पुऱ्या लोकल इन्वॉल्वमेंट उरका फाल्यां म्हण विनंती करते आसा सो आज आमी 18 अध्यायाचे एंडिंग पळयला आमी संक्षिप्त जावन सांगता म्हळ्यार आमगेले त्याग पण कसने उरना पुरा देवालय उरता आनी आमगेले त्याग निज जावन कसने उरना बट ते गुरुल कृपे उरल्यार आमी भगवत धाम वचच्याक जाता गुरुल कृपे मस्त इम्पॉर्टंट उरता आनी निज जावन मुक्ती म्हळ्यार भगवंताल सेवे करचे आणि कशी लास्ट आमी कन्क्लुजनार आयले की म्हळ्यार कृष्ण आमकां सर्व पाप मोक्षेश आमी मासूचे सर्व पापेभ्यो सर्व अनादी जन्माचे पापाक
नाश करचा रेडी आसा जस्ट ताका सरेंडर जावका म्हण एक आमकां सांगता आसा आनी कशी प्रभुजीन सांगलें की म्हळ्यार आमी कशी भगवद्गीता ज्ञान आमी दुसऱ्यांक दिल्यार आमगेल त्या भक्ता किंता चड प्रिय जावन आशिल्ले भक्त कोण उरना कृष्णाक म्हणून प्रभुजीन सांगला तशी आमी मनाकर घेवन एंड करया आता एक सांज नरसिंह आरती सांगून आमी ह्या सेशनाक विराम दिवया. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह हरे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेण नखमद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपु अनुबिम्बम् केशवधेता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज भक्ति विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि श्री प्रह्लाद महाराज की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पुरा जनांक धन्यवाद फाल्यां मेळया आमी क्लोजिंग सेरेमनी अंतू आनी मुखार मुखार मस्त सेशन्स वरे उरताची तुम्ही जॉइन जावन उरका व्हॉट्सएप ग्रुपांतू आनी तुमकां मुखार वरे मुखार सेशन्स वरे कनेक्टेड जावन उरची म्हणून विनंती. हरे कृष्ण. धन्यवाद. Hare Krishna.